पोरशी आमकां दवरल्या आपल्या गोपान आमकां वेगोयल्या भाव भयणी आमी सगळीं सोबती मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान देवाक आर्गां दिवन भेटयलां मिंगेल डिसोजा. ताचे पासत देवाक दिनवासुया आनी मागुया. तशें मागुया आयच्या दिसाक आपल्याच्या लग्नाचो वार्षिक दीस संभ्रमता वेडिंग एनिवर्सरी मानुएल आनी एर्नेस्टिना फेर्नांडीस. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 28वो आयतार आनी आमच्या महादोर्म प्रांतांत तो लोकसंपर्क साधनाच्या मुनियारपणाक भेटयलेलो आयतार. ह्या वर्सा विश्व लोकसंपर्क साधनाच्या दिसाक पाप सायबान विशय विचून काडला तो म्हणल्यार हे आनी पोळे. वर्तमानपत्रांचेर आनी न्यूज चॅनलांचेर मेळटा त्यो खबरो जायते फावट ऑफिसान बसून बरयलेल्यो. हाका लागून पाप सायब फ्रांसीस मागता ह्यो खबरो बरोवचे आदीं लोकांक पोरशी भेटोवन आनी कितें घडलां तें थंय वचून लोकांचो अनुभव घेवंक खबरो दिवंक. आयच्या शुभ वर्तमानांतलो ह्या सेवा धर्माक हो विशय काडला. देवा लागीं सगळें घडटा. पाप फ्रांसीस सांगता ते भाशेन जंय कितें घडलां थंय पोरशी वचूंक आगोड जायत, पूण देवा लागीं सगळें घडटा. लोकसंपर्काचो वावर करतल्यांक देवान घोटाय दिवंक. तशेंच आमच्या महादोर्म प्रांतांत लोकसंपर्क साधनाच्या खात्यान वावुरतल्या पासत ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. मुगाळ बाबणीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां आमी संवसारीक गिरेस्तकायेक लोबदोना जावंक चिटकून रावना जावंक, पूण आमचे दोळे आमी सर्गीच्या वस्तूंचेर लावून जिवंक, आमी स्वर्गार पावूंक गिरेस्तकाये वरवीं आमी देवाच्या मोळ्यांत आसूंक ताचे बरोबर आसूंक आमकां हुस्कायता. तर हें देणें आमकां मागता आसतना साबार पावटी संवसारी वस्तून गूल जावंक, अदी करून गिरेस्तकायेन गूल जावन आमी पातकान पडल्यांत, पातकान जियेल्यांत म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकीं सोद पडिता देवा आनी तुमकां बाबा पणिदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची गागलोत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Misa kakuto,
सोर्गी आनी शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेश्वर देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोदय देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका निवासा तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शेवे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्यो कोरण्यो करूंक जावं आमचे काळजाचे अंतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समी जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेर देंवलो. बेटकाट्यां आनी सिनवासोना परस हांवें तिची चड आपुरबाय केली. तिचे लागीं सोर केल्यार म्हाका गिरेस्तकाय कांयच न्हय. कसलेय ओमोलीक माणीक जावं तिच्या कोडें हांव सोर करिना, कित्याक तिचे मुखार सोगलें भांगार एक चिमटी बोर रेवे इतलेंच आनी तिच्या फुड्यांत रुपें म्हणल्यार माती. भलायके आनी सोबिताये परस हांवें तिचो चड मोग केलो. उजवाडा परस ती म्हाका ओदीक जाय जाली, कित्याक तिचो उजवाड कदीच पालवना. तिचे बरोबर सगल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली ओप्रिमीत गिरेस्तकाय. देवाचें उतोळें. देवाचे उडोवकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. ही उतरां आमी गायतल्या हे पोरी. तुझ्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. पोतून गावया. तुझ्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेलतली जाणवाय. परतून हे सर्वेस्परा
केन्ना पर्यंत रागा बोरीत रावतलोय? तुज्या चाकराचे तुका चुरचुरे दिसूं. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोषान आमी उल्हासोशें कोर. जशें कोस्टा दोगदांनी आमचे दीस तुवें बोरिल्ले आनी जायतीं वर्सां विघ्नावून वारां आमचेर धाडिल्लीं, तशेंच आतां आमकां सूख संतोष भोगून दी. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक सोदताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फाकून दी. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वावर सुफोळ कोर. होय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत. तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी ओतम्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यान रिगूंक ताका शक्ती आसा. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. देवा मुखार लिपोन उरता तसली रचना ना, पूण जाका आमी आमच्या कोन्याचो हिशोब दिवंक जाय ताच्या दोळ्या मुखार सोगलें उक्टें आनी पोरगोट. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. उद्गाराक उबी रावया. गायन गावया. B10 5:27 5वो श्लोक. B10 पेज 27. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. मार्ग परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिबीत जडूंक घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय?
जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तोर जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, पोदभार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लुटीक गोवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणांतावन हें सगलें हांव पाळून आयलां. तेन्ना जेजून ताची नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणें, वच तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गोरिबांक दी आनी तुका स्वर्गांत तेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण हीं उतरां आयकून खोंतवलो आनी दुखभरीत जावन कोडसडलो, कित्याक ताचे लागीं खूब ग्रेसकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या सिसांक म्हणलें, ग्रेसकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण. हीं उतरां आयकून सीस तोटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यानो, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका ग्रेस मनशाक देवाच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बेड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. ते अदीक तोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचे दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगलें घडटा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने ग्रेसकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण. प्रिदिच्यानो, आयची वाचपां आमकां ग्रेसकायेचेर लक्ष घालूंक नियाळ करूंक उस्कायता. आनी ग्रेसकायेचेर लक्ष घालता आसतना आमी ग्रेसकायेक लोबदना जावंक एटॅच जायना जावंक, ग्रेसकायेक आमी चिटकून रावना जावंक, पूण ग्रेसकायेंतल्यान आमी देवाच्या राज्यान भितर सरूंक आमकां आमंत्रण दिता. अशें एका मनशाची खबर सांगता फ्रांस देसांतलो. ह्या मनशान जायती ग्रेसकाय एकठायली आनी ग्रेसकाय ताणें एकठायलोली. ताणें आपल्याच्या घरांत एक रूम केल्लो, जमनीर खणून एक ताणें सेफ रूम केल्लो, तिजोरी कशी केल्ली आनी तातूंत दवरलोली. जायते फावटी बोगोर बोगोर तो आपल्याची ग्रेसकाय पळोवंक वेतालो. हो रूम केल्लो, ही तिजोरीचो रूम, सेफ रूम केल्लो, तो कोणाकूच खबर नासलो, कित्याक तो दोंडीर सोकला केल्लो, भितर केलोलो. आनी एकदां तो आपल्याची ग्रेसकाय पळोवपाक गेल्लो तेन्ना वयलें दार आसलोलें तें धांपलें आनी ह्या दाराक ताच्या एक्सेस आसलोलो तो लॉक जालो. आनीक तो येना जालो आनी ताची घरचीं मागीर ताका सोदूंक लागलीं, खंय आसा काय म्हूण पळोवंक लागलीं. ताका वखतालीं तिवूय घरांत सोदतात, सगल्याकूच सोदतात, मेळोना जालो. आनी कांय वर्सांनी हें ताचें घर मागीर विकलें आनी विकतें घेतलोल्यान अशें चिंतलें, हें घर आतां पोन्नें जालां, तें मोडटलो आनी नवें घर बांदतलो. आनी जेन्ना ताणें हें घर मोडलें आनी नवें बांदपाक ताची सुरवात करूंक
खोणूक लागलो तेन्ना ही तांकां सेफ ताची ट्रेजर आसलोली वेल्थ आसलो रूम ताका फावो जालो आनी जेन्ना ती उगडली तेन्ना तांकां जायतें भांगार मेवलें वेल्थ दुडू मेवले त्याच बरोबर ह्या मनशाची आडाय मेवली आनी चवकशी करता आसतना गमलें की ज्या मनशान आपल्याच्या सेफांत वयतालो ह्या कुडांत वेतालो रुमांत वेतालो तेन्ना वात वयलोली आनी खावपाक कांयच ना देखून ताणें ही वात पासून खाली हे भाशेन तो मेलो मोगाळ भाव भयणीनो इतली गिरेस्तकाय आसून कसलो उपयोग जालो कसलो फायदो जालो कसलो ताका सुसेग आनी तार मेवलो इश्टानो आमच्या जिवितान अशेंच जायते आसून आमचे लागीं तरी आमकां ही खुशालकाय दिना जाल्यार गिरेस्तकायेचो आनी कसलो उपयोग भारताचे वेल्थ इंडेक्स आमी पळयता तेन्ना सांगता 2017 ऑनवर्ड्स 77% ऑफ द वेल्थ 10% आसा 10% हांच्या हातान आसा 10% मनशां घेवन आसात आनी हे 10% जावन आसा 1% ऑफ द पॉप्युलेशन आमचे भारताचें पॉप्युलेशन आसा तांच्या ताब्यांत आसा आनी जेन्ना हेंच वेल्थ इंडेक्स आमची कंपेर करता तेन्ना हॅपिनस इंडेक्स आसता खुशालकायेचें ह्या हॅपिनस इंडेक्सान जे कोण 1% इतले भारताचें वेल्थ घेवन आसात ते दुखी आसात चडशे मनीस ते सॅड आसात दुखी आसात मोगाच्यानो आमच्या जिवितान आमी गिरेस्तकाय घेवन जेत आसतना आमी लॉबडॉना जावंक आमी साणोना जावंक आमी मरोना जावंक आमी दुकान आसना जावंक देवाचें उतर उदी करून शुभ वर्तमान आमकां ह्या तरणाट्याची खबर सांगता आनी ह्या तरणाट्याचेर आमी लक्ष घालुया हो तरणाटो कोण परी जेजूस जशी येता ही बिलोंग्स टू द एरिस्टोक्रॅट फॅमिली म्हणजे आस्तीक मनीस तो ताचे सवय जायती गिरेस्तकाय आसलोली हो मनीस जाचे लागीं कांयच ना पॅन्युलस जेजू लागीं कांयच नासलोलें ताचे मुखार येता दिमी मोडटा आनी जेजूक प्रस्न घालता सासणाचें जिवीत जडूंक हांवें कितें करूंक जाय आनी ह्या प्रस्नाचेर आमी लक्ष घालता आसतना 2 वस्तू आमी पळोवंक शकता हो मनीस ग्रेस मनीस दाखोवंक सोदता की हांव जावन आसा परफेक्ट पर्सन म्हजे असलो आनी कोणूच मनीस ना कित्याक जाचे लागीं गिरेस्तकाय आसलेली तो बरो मनीस म्हूण समजताले ताका कांयच उणें ना ताच्या जिवितान कांयच अस्कोतायेचें ना देखून ताका बरो मनीस आपूण म्हूण सांगता समजतालो तेन्ना जेजू ताका सांगता उमकें उमकें कर आनी तो मनीस म्हणटा हांवें सगलें केलां ह्यावी वस्तूंनी तो परफेक्ट आसलो कांयच ताणें वायट करूंक नासलोलें पोदभार करूंक नासलोलें जिबेशी मारूंक नासलोलें चोरूंक नासलोलें लुटी गोवाय दिवंक नासलोलें सगलें ताणें केल्लें वायट कांयच ताणें करूंक नासलें पूण ह्याच प्रश्नाक आमी खोलायेन नदर मारता तेन्ना ताच्या जिवितांत कितें तरी उणें आसा तेंवूय आमकां दाखयता आनी जेजू ताचे चुचुरे दिसतात आनी जेजू ताका म्हणटा सगलें तुजे लागीं आसा वीक आनी म्हजो पाटलाव कर तेन्ना शुभ वर्तमान सांगता ते भाशेन तो आपल्याच्या तोंडार काळोख घालता आनी दुखोवन खोती बरी जावन परत वेता कित्याक ताचे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसली आनी हें सांगूंक कितें सांगूंक सोदता जेजू की तो गिरेस्तकायेक लोबलोलो आनी गिरेस्तकाय
तो सोडूंक दिवंक कबूल नासलोलो. देखून जेजू फुडें म्हणटा, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण. मोगाच्यानो, दोन वस्तू आमच्या जिवितान आमी आपणावया. हेंच आमच्या मनांत धरून हेंच धोरण. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना संवसारी वस्तूंक आमी लोबदून रावचे न्हय. जेन्ना आमी संवसारी वस्तूंक लोबदून रावता, खेरीत भाशेन आमी गिरेस्तकायेक चिटकोन रावता, एटॅचमेंट्स आमी दाखयता, तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां खुशालकाय भोगूंक आमी पावना. असो एक डॉक्टर जॉन्सन आपल्याच्या इश्टाक मेळूंक गेल्लो आनी इश्टान एक नवें व्हडलें घर बांदलोलें, पॉलास कशी घर बांदलोलें. आनी हें घर ताका तो दाखोवन आपल्या सगल्या घरांत कितें कितें वस्तू आसात, कसल्यो कसल्यो वस्तू आसात, केदें व्हडलें घर आसा, कसल्या वस्तूंनी तें नेटयलां, तें सगलें दाखयल्या उपरांत तो रावतालो डॉक्टर जॉन्सन आपल्याक शाबासकी दितालो म्हूण. पूण ताका तो अशें उद्गारता, इफ वी हॅव ऑल दीस कायंड ऑफ थिंग्स, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू डाय. म्हणजे आमकां असल्यो जायत्यो वस्तू आमचे सवें एकठांय केली जाल्यार आमकां मरूंक आगोळायचें जाता. एकाच उतरान तो सांगता, आमी ह्या वस्तूंक चिटकोन रावूंक सोदता, आमी मरूंक सोदना. ह्यो वस्तू आमकां सदांच आमच्या जिवितांत आसूंक जायो अशें आमी बाळगिता. पूण मरण आमकां सगल्यांक आसा आनी मरणांतल्यान आमी सासणाच्या जिवितांत भितर सरता. आमी जियेता एज इफ आमी ह्या संवसारांत वस्तू सगल्यो एकठांय करतल्यो, त्यो आमचे बरोबर घेवन वेतल्यो. देखून आमच्या जिवितांत गिरेस्तकाय जायते फावटी आमकां खुशालकाय दिना. आमची मनां घुस्पायतात, आमकां तातूंत दवरतात. देखून संवसारांत आनी समाजांत पळयता हे गिरेस्तकायेक लागून, असल्या वस्तूंक लागून कितल्यो चोरयो, मारामारी, गुंडागिरी, दादागिरी असलें भितर सरलोलें आसा खरें. पूण आनीक एकठांय करूंक सोदता आनी आनीक एकठांय करता तेन्ना जिवितांत थार ना, सुसेग ना, शांती ना आनी खुशालकाय ना. दुसरे सुवातेर आमी आमच्या जिवितांत सासणीक जिवितांत भितर सरतलीं जाल्यार आमी ह्या संवसारी वस्तूंक लोबदोवचें न्हय. डिटॅचमेंट आमी दाखोवचो. आनी आमकां हाचें खास उदाहरण मेवता सेंट फ्रांसीस ऑफ द असिसीचो सांत फ्रांसीस. ताचो बापूय रावतालो की सगळी गिरेस्तकाय आपल्याच्या पुतान पळोवची. तांचे लागीं जायतें आसलोलें, पूण सांत फ्रांसीस हाका असले वस्तूंची आशा नासली. देखून सगळें जें इनहेरिटन्स आसा, ताचें कितें आसलोलें तें सगळें नाकारता आनी गोरीबसाणीक तो वेंग मारता. आपल्या आंगाक आसले कपडे पासून, व्हडले कपडे आसले ते पासून सोडून दिता आनी हे गोरीबसाणीक वेंग मारता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी गोरीबसाणीक वेंग मारचें अशें न्हय. पूण आमकां गिरेस्तकाय आसा जाल्यार तें जावन आसा देवाचें देणें. आमी गिरेस्तकायेचो मोग करचो न्हय, पूण देवान आमकां गिन्यान दिलां, शाणेपण दिलां, विजडम दिलां, ताचो मोग करचो. हें आमकां पयलें वाचप, उगडापें कोत्ता. आनी तातूंतल्यान ह्या गिन्यानाचो मोग करून जें कितें आमकां फावो जालां, गिरेस्तकाय आमकां फावो जाल्या, ताचो आमी बरो उपयोग करुया. तेन्ना की आमच्या जिवितांत आमी खुशालकाय अणभवूंक पावतले. तर मोगाळ भाव भयणीनो, असले कृपेन आमी वाडूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया.
उबी रावया आमचो बाबाट आमी उच्चारुया सोत मानता देवा सोर पोलीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समवलो आंकवा मरितायन जल्मलो कोस बला काल ताणें कोस असले ताका कुस्सात सोडलो तो मेलो ताका आनीकी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मिनतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पुदिदा देवा बापाच्या उजव्यान बसला तुवें तावन जिव्या आनी मल्याची मुसबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे मोगसणी कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. देवाचो आदार मागून आमच्यो गरजो ताचे फुड्यान दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत आनी आपोवणें जिवंक आनी कसल्याय संकश्टान देवाचेर विस्वास साणिना जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जाणवायेन पोरचेची सेवा करूंक आनी ह्या कोविड-19 महामारीचेर आज झुजूंक जाता ते पोरी वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देवाचो खाशेलो अनुभव घेवंक आनी लोकसंपर्क साधनाच्या मुन्यारपणा वरवीं शुभ वर्तमान परगटूंक आनी स्वताची गोवाय दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या धर्म प्रांतांच्या लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या वरवीं जायतें बरेपण आमचे पवित्र सोबेंत तशें येरा भावा भयणीक मेळूंक ह्या खात्यांत वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. बाबा आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्यो खासग्यो गरजो आसात त्योय तुज्या हातान आमी घालता. आमी तुजे मुखार सदांच ल्हानविकायेन जिवंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बेडोनिंग आमी गायन गावया मातयेचे भांगार खोरून C24 पान 38 C24 पेज 38. मातयेचे भांगार खोरून सोगताय तूं एकाच उतरां Tuka
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भोगतीपणी घालता ती मागण्यान देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. ह्या मागता तुज्या पुरबायच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वराक वार्ता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळ्या सोतां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत शासनाचें. आपले मोहिमे वचूंक प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 amaraco सर्वेस्वर तू. स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जोर, ओ स्वर्गी तुका जोर. सर्वेस्वराची नावे घेता ताकाचो. Sorgi tuka zozor, sorgi tuka zozor. बाबा करोसम पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babataco gut porgotuja. Jezu melo, Jezu Timon Zara, Jezu omiany tolo. बापा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विसालोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक
तुजें पुरसुडीत मुखार मळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दोवांची तांच्या कुटुंबांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये बागेवन झुजे तिच्या बुदेच्या संगाती बागेवन दोन दोतां आनी सोर काळें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंडोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवान आमकां फावो केलां तें उदारपणान आमी घेवंक आनी आमची गिरेस्कायांतल्यान आनी दुसऱ्या देण्यांतल्यान देवाक आमी सदांच चिटकून आसूंक ताज्या राजान आमी जिवंक आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणी आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकवाल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणी पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दोय करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बरभाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमण दिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सोमिया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो तो जिवो जेजू आमचो सर्वंडार सगळ्या देण्याची आनी गिरेस्कायची जोर. हो जेजू आमकां सगळें फावो कोत्ता. ताच्या उजवाडान आमचें गिन्यान लावून आमी ताचे मोळ्यांत जिवंक हो जेजू आमकां उस्कायता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुजे खास करान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाट जेजू यो तू यो जेजूक आमच्या काळजान शेवताना हें गायन गावुया D30 पान 64 D31 पेज 64. Mogar Jesu yo tu yo, Baba boyni nedogyo, Kansa namcha rabugyo, Chivi namche bodogyo, Odai tu chivi tu di, Usoram ka artuchi, Sodo sozo angrali. उबी रावया प्रार्थुया मैमेव देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोळे कोळी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक अदीक सोपुनायेन ताच्या देव सैमान आमकां वांटो दी
ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं मातशें बसूया. कळोवण्यो. फाटल्या आयताराक दीस कलेक्शन जालां 1,20,000 1,20,000. दुसरें कलेक्शन केल्लें 1,10,000 1,10,000. बुधवारा दीस कलेक्शन जालां 10,000 10,000. आयज आमची तरणाटी इगोजेची तरणाटी यूथ हायकाक वेतात. तांकां आमी बरो येस आवडटा. तशेंच आयज कारां जालीं फिरगोजेन रुजाय सायबिणीची परब. मिसां 6:30 आनी फेस्ताचें मीस 9:30 वाजता आनी सांजे 4 वाजता टायर ब्रेकर. फेस्ताची परबी तांकां आमी आवडटा. फाल्यां सोमारा दीस सकाळीं 7:30 वाजता सोंपून गेल्ल्या आमच्या आदल्या पादविकाराक फादर अकिलियो गोम्स हाका खेरीत मीस म्हयन्याच्या उगडासाक जाता तांणी वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता. तशेंच फाल्यां प्रेयर ग्रूप हांची जमात 4:30 वाजता. ऑक्टोबराचे 13वे बुधवारा दीस 10 बुधवारांतलो 8वो बुधवार 23 मे शर्मा 9 सांजे 5:30 वाजता मांडावळ करूंक गाळी बोंदे आनी दोंदरे. ऑक्टोबराचेर 14वेर ब्रेस्तारा दीस पॅरेबल्स ऑफ जीजस हो बायबल स्टडी कोर्स सांजे 6 ते 8 पर्यंत चलतलो. शुक्रारा दीस सांजे मीस आसचें ना. पियादा सायबिणीच्या कोपेलान युजीन वाडो नोवेना सुरू आसात. 23 मे शर्मा सांजे 5:30 वाजता. फुडल्या आयताराक परबेचे मीस सकाळीं 8:30 वाजता. फुडल्या आयताराक सकाळीं 10 वाजता पयलो कुमन्यांव घेवंक सोदतल्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जमात आसतली इगोजेन आवय बापायनी वांटो घेवंक मागता जायतोच भासाभास करूंक जाय. फुडल्या आयताराक ऑल्टर सर्वस जमात सांजे 4 वाजता. मिशन कॅलेंडर्स एंड एनवलप्स तुमकां पाठोवन दिल्यात. मिशन संडे ऑक्टोबराचे 24वेर मिसळा खातीर आमचे मागणे त्याग आनी दुडवांचो आदार दिवया. आमचे फिरगोजेन रुजाय सायबिणीची परब नोव्हेंबराचे 14वे जातली. 5 तारखेथावन नोवेना सुरू जातात. सगळ्या भक्तीपणान ही परब करूंक आयती जावया. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयल्या मिसार आमराल वाडो दुसरे मीस दुर्गावाडी आनी सांचे पोरशें भाट. आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सव्या आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. शेवटाचे गायन आमी गावुया. कुशाल सदांच F13 पान 9 आनी 1 F13 पेज 91. Kushal sodans nami boche, kushal daros nami rauche, mogat civite kuzmore, aburna civite kore. Kushal sodans nami boche, kushal daros nami rauche, mogat civite kuzmore. आमची विते कोरे आमची कर्जा खुशी दादा भितरवले बरे उदकार आमचो बापूय आसा स्वर्गार आमचे दसू आमचे बाडा कुशल सदांच आमी बोचे कुशल